आईची रेसिपी आसा क्रिस्पी स्मॅश पटेटोज। जे बटाटे असतात ना एकदम धाकटुले बेबी पटेटोज म्हणतात तांकां, ते आमी बरे भशेन कशे आवनान भितर घालून वयल्यान बरे क्रिस्पी लेयर आणि भितरसून एकदम मोव मोव कशे करचे ते आईचे रेसिपीन पळोवया। क्रिस्पी स्मॅश पटेटोज। सगळ्यान पहिले घेवंक जाय बटाटे। हे हांवें घेतल्यान अर्दो किलो बटाटो आणि हे ल्हान बटाटे आसा म्हणजे ते बेबी पटेटोज म्हणटात न्ही तेच घेतल्यान हांवें। आणि कुशीक हांवें दवरला उदीक गॅसीचेर तापत दवरला आणि तेतून हांव घालता 1 कुल्यार भर मीठ। मीठ तुम्ही मागीरूय जाय जाल्यार मातशें सुबेसूय मागीर घालूंक जाता, पूण आमी मातशें मीठ उणेंच खातात म्हणून हांवें उणें मीठ घातलां। आतां ह्या उदकान हांवें घातल्यान हे बटाटे आणि धाकणान घालून तेका उकडूंक जाय। बटाटे बरे भशेन भितर पासून उकडून घेवंक जाय। एक कांटो घेवया आणि हेतून तोपून पळोवया। जर हे कांटो बरे भशेन भितर गेलो न्हू म्हणजे ते बटाटे बरे उकडले। आतां उकडलेले बटाटे हांवें कुशीन एका बोलान काडून घेतल्यान आणि तेतून हांव मातशें तेल ओतयता। हे 2-3 कुल्यारां तेल घातल्यान हांवें। आतां तेलाचे मागीर हांवें घातलें हेतून इल्लेशें मीठ। जर तुमचेशी ऑलिव्ह ऑयल आसा तर प्लीज ऑलिव्ह ऑयल यूज करा, कित्याक ऑलिव्ह ऑयलानू हेची बटाट्यांची टेस्ट एकदम कुशीनूच येता। ओके, सो ऑलिव्ह ऑयल म्हणजे तेल घालतकूच मीठ घालतकूच मातशी काळी मिरयांचो पावडर घालूंक जाय। मागीर हे लसणाचो पावडर आसा ते घातला, इल्ले तांबडी मिरसांगेची पावडर घातल्या, इल्ले पिझ्झा सीजनिंग घातल्यान आणि तिखसाणीक हांवें घातल्या हेतून रेड चिली फ्लेक्स। आतां हे सगळ्यांकू आमकां बरे भशेन मिक्स करून घेवंक जाय। आतां प्लीज फ्रेंड्स, जर तुमी फर्स्ट टायम म्हाजे विडियोज पळयतात, स्पेशली हांव कोंकणीन विडियोज करतात, म्हाजी कोंकणी कशी दिसता तुमकां ती म्हाका तुमी कॉमेंट करून सांगा। आनी तुमचे जर कोणे फ्रेंड्स आसा जेंकां फकत कोंकणीनूच पळोवंक जाय विडियोज, तर प्लीज म्हाज्या चॅनलाक तांकां शेअर करा, म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, म्हाज्या विडियोजाकूय तुमी लायक करा प्लीज। आतां एक ही वाटी घेवंक जाय, नाजाल्यार तुमचेशी अशें एक कितें तें पाव भाजी चेजपाचें कितें आसा तर तें घेवंक जाय। आनी हे जे बटाटे उकडलेले आहान तांकां मातशें मातशें करून अशें एकदम स्ट्रॉंग नाका, म्हणजे एकदम लायट हँड्स घेवन हेका मातशें हे दामून घेवंक जाय। बटाटे सगळे भितर पासून तर उकडलेलेच आहान, फकत तांकां वयरसून हे चेसून घेवंक जाय। आणि ओव्हनूय हांवें चालू करूंक दवरला 220 डिग्रीज सेल्सियसाचेर ओव्हन प्री हीट करूंक दवरला। आतां हे सगळे रेडी आसा, बस वयल्यान मातशें इल्लेशें हांव तेल अशें ओतयता, वयल्यान ड्रिजल करता आणि जाय जाल्यार वयल्यान पत्ते मीठ आणि काळी मिरयांचो पावडर आणि इल्लेशें तें पिझ्झा सीजनिंग जशें तुमचे टेस्ट आसा तशें तुमी वयल्यान हे मातशें मातशें करून घालूंक जाता। आतां हांवें घातला इल्लें चीज ऑप्शनल आसा, जाय तरूच घाला, पूण चीज घालतकूच हेची टेस्ट आनीक बरी लागता आणि मातशें क्रिस्पी जाता हे भायरसून। ते चीज घालतकूच आतां हे रेडी आसा ओव्हनान वसोंक। आणि ओव्हनान तुमी एका मिडल रॅकाचेर मदल्या रॅकाचेर घालूंक जाता आणि बरे भायरसून क्रिस्पी जायसर हेका दवरूंक जाय, म्हणजे 20 to 30 मिनिट्स 20 ते 30 मिनिट हेका ओव्हनान दवरूंक जाय। आतां पळय 30 मिनिट जाल्यान आनी कशें हे भायरसून एकदम क्रिस्पी, तुमकां आवाजूय येता आसतलो, एकदम क्रिस्पी जाल्यान आणि भितरसून एकदम मोव मोव रुचीक जाल्यान। म्हाजे विडियोजाक तुमी प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा। म्हाजे विडियोज तुमकां कशे दिसले तेंय म्हाका सांगा, आनी हांव जाणा की तुमी जर हे करीत न्हू घरान तर सगळीं तुमच्या घरांतलीं सगळीं खूश जातलीं। म्हाजे विडियोज पळोवंक तुमचो खूब खूब धन्यवाद आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।